Upodexok Chapter 10 जोसो एक melolo मूस एका pormôll korpeachem तेल bhoxttaita आनी ghannaita तशें एक धाkttench pixeponn zannvaiek bhoxttaunk xokta. शाण्या मनशाचें kalliz taka soroll margan vhorta, पूण पिश्याचें मन ताका वायटा वाटेन ओडटा. त्या भायर ताचें मुर्खेपण रस्त्यान चलतना वाटेर मेळटल्या लोकांक कळटलें आनी सगलो लोक म्हणटलो कितलो मूर्ख तो. राजा तुजेर रागार जाला म्हणून तुजो जागो सोडिनाका. शांतीन रावल्यार मारेकार अपघात भोगसूं येतात. हांवें संवसारांत मोलबा खाला एक वायट पळयलें. ह्या वायटाचो जबाबदार राजा. मुर्खांक पदवेचे जागे आनी गिरेस्तांक कनिश्ट जागे दिल्यात. गुलाम घोड्यार बसलोले आनी राजकुंवर गुलामा वरी पांयांनी चल्लोले हांवें पळयल्यात. जो फोंड उस्पिता तोच त्या फोंडांत पडटलो. वनत मोडशी तुका सोरोप चापतलो. चिऱ्यांचे खणींत काम करशी तुका फातर तोपतलो. लांकूड फोडप्याक कापती लागतली. तुज्या कुराडेक धार नासल्यार तुवें दुपेटीन बॉल घालचें पडटलें. पूण येस मेलूंक जannvaiek वरवीं आदार मेळटा. मंत्रावप सारकें जावन नासलोल्यान जोर सोरोप चाबलो तर मंत्रावप्याक कसलोच फायदो जायना. शाणो मनीस सांगता ताचो ताका इनाम मेळटा, पूण आपल्याच स्वताच्या उतरांनी पिश्याचो नाश जाता. मुर्खेपणान तो उलोवंक सुरू करता आनी संपूर्ण पिश्यापणान संपयता. एक पिसो उलयत रावता ह्या फुडें कितें जातलें तें कोणाक कळना आनी हाच्या उपरांत कितें घडटलें तें कोणाच्यान सांगूंक जायत. पिसो कश्टी काम करपाक थकता. आपल्या घरा वचोंक ताका वाट लेगीत कळना. ज्या राजाचो राजा तरणाटो आसता आनी राजकुंवर सगळी रात मौजा मारतात त्या देशाचें कोट्टा. ज्या राजाचो राजा व्हडले कुलयेन जल्मलोलो आनी स्वताचो निर्णय घेता आनी ताचे राजकुंवर फावो त्या वेळार जेवतात आनी बेबदे जायनात, तो देश नशिबवंत. नोळे सारके करूंक आलसाय करतात तांचो पाटोस पडटलो. बेजबाबदारेच्या घराचे नळे पिशेवतले. आमकां मौजेन दवरपाक आमी बरीं जेवणां दिता. सोरो आमकां उर्बेर दवरता, पूण दुडवां शिवाय कांयच जायना. दुडू सगल्याक उपकारता. चिंतनांनी लेगीत राजाचेर वायट उलयनाका. तुजे न्हिदपाचे कुडांत लेगीत एका गिरेस्ताचेर वायट उलयनाका. वाऱ्यावेलीं सुकणीं ती खबर व्हरत आनी तुवें उलयलेली खबर सांगत. तुजें जेवण उदकांत सोड, तें तुका जायत्या दिसां उपरांत मेळटलें. तुजे लागीं आसा तें 7-8 लोकांक वांटून दी. फुडाराक तुजेर कसलें अदृश्ट येयत तें तुज्यान सांगूंक जायना. पावसान भरलोल्या उपरांत कुपां धर्तरेर झडटलें. जर एक झाड उत्तरे व दक्षिणे वाटेन पडलें जाल्यार तें पडलां थंयच उरतलें. जो वाऱ्याचो अदमास घेयत रावता तो कांयच रोवचो ना. जो कुपांचेर नदर लावन रावता तो कांयच लुंवचो ना. जशें वारें खंयच्यान सुट्टा तें आनी एके अस्तरेच्या कुसव्यांत गर्भ कसो वाडटा तें तुका समजना. तेच भाशेन संवसाराच्या रचणार देवाचो वावर तुका समजना. सकाळीं तें वोंप सांज जाता मेरेन वावुरपाचें थांबोनाका. देवाचें उतर हें.